and you can declare, there's Betelgeuse in Orion's left shoulder and Rigel on his foot. And once you recognize Orion, you can remember that Orion's hunting dogs are always nearby. Then you might recognize the two bright stars in the upper and lower left of the photograph as Procyon in Canis Minor and Sirius in Canis Major. The constellations change throughout the year. In winter and early spring, we have Orion dominating the sky. His arch-enemy, Scorpio, is high in the southern sky during the summer months. From the northern hemisphere, Ursa Major, or the Great Bear, never disappears beneath the horizon. We have now broken it down into the Plough, the Chariot, or in the USA, the Big Dipper. Follow the two stars at the end of the Plough, known as the pointers, and they point to the North Star. Follow them downwards and they point to Leo the Lion. Using one constellation helps us find many more constellations. तुम्ही जर समजतात की आकाशात कितल्यो राशी आसा 12 राशी आसात रॉंग माय फ्रेंड्स 12 ना आकाशात 88 राशी आसात 88 कॉन्स्टलेशन्स आर देयर इन द स्काय आणि ती सगळी कॉन्स्टलेशन्स यू कॅन स्टडी देम एक 40 सुंदर ही कॉन्स्टलेशनां तुमकां हांगा गोंयच्यान दिश्टी पडटली ती जेन्ना तुम्ही सोदून काडटात तांच्या बद्दल जेन्ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतात आकाशात पळयतना तुमकां नक्षत्रांनी एक शिकारी ओरायन एक सिंह लिओ एक सुंदर चली वर्गो अशें तुमकां दिश्टी पडूंक लागता तेन्ना एक लायफान जो आनंद मेळटा तो हांव तुमकां सांगूं शकता कितलो मेळटा तो इट इज अ व्हेरी ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स ऑफ लुकिंग एट द स्काय सो नॅविगेट करपाक प्रयत्न करात तुमकां जर एस्ट्रॉनॉमी शिकपाची आसा जाल्यार इम्पॉर्टंट स्टेप इज नॅविगेशन कशें नॅविगेट करपाचें मॅप्स आसात स्काय मॅप्स आसात पण सगळे स्काय मॅप काय सोंपे नासतात समजुपाक एक इन्स्ट्रुमेंट आसा व्हेरी सिंपल कार्डबोर्डाचे इन्स्ट्रुमेंट आसा प्लॅनिस्फियर ताका म्हणटात किंवा स्काय मॅप ते 40-50 रुपयांक खंय मेळूं शकता तुमकां जर ताजे बद्दल कितें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार तुमकां खबरूच आसा आमची ईमेल आयडी म्हाका मेल करात हांव तुमकां एडिशनल इन्फॉर्मेशन धाडटा तुमकां ती खंय मेळूं शकता ती प्लॅनिस्फियर ज्यातून एक विंडो आसता आनी ज्या विंडोन आयची स्काय तुमकां एक्चुअली आकाशान दिश्टी पडटा तुम्ही करपाचें कितें कांयच ना डेट आनी टायम एडजस्ट करपाचे आयची डेट आनी तुमी तो पळयतात सांजवाळाचो टायम कोइन्सायड करपाचो आनी जेन्ना तुमी प्लॅनिस्फियर वयर धरतात आकाशाच्या वयर धरतात नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंट करतात तेन्ना सगळें आकाशान आसा तें सारकें तुमच्या प्लॅनिस्फियराचेर दिश्टी पडटा इट इज सो सिंपल इट इज व्हेरी व्हेरी सिंपल तुम्ही ते हातान घेतल्या शिवाय तुमकां कळचें ना सो बेठे हांवें टीव्हीर सांगप हें तुमकां कळचें ना एक्सपिरियन्स करात तेन्ना तुमकां कळटलें वॉट इज द ब्युटी ऑफ अ प्लॅनिस्फियर फुडें आतां तर आमचो हांव जेन्ना शिकतालो भुरगो आशिल्लो तेन्ना प्लॅनिस्फियरान आकाश शिकिल्लो पण आतां सगळो आमचो इंटरनेट एज आसा कंप्युटर एज आसा सो यू कॅन गो ऑन द इंटरनेट आनी फ्री वेबसायट्स कितले प्रोग्राम्स आसात ते डावनलोड करून घेयात कितलेशे प्रोग्राम्स मेळटात सॉफ्टवेअर्स मेळटात फ्री मेळटात खूबशे लिस्ट आसा जे तुमचे कडेन हांव शेअर करूंक सोदतां पण स्टेलारियम हे नोट करात मुद्दम स्टेलारियम हो एक सगळ्यान इम्पॉर्टंट एक सॉफ्टवेअर आसा ज्यातून स्काय भुरगीं सुद्दां ल्हान भुरगीं सुद्दां समजूंक सोंपेपणान शिकतात इट इज अ व्हेरी सिंपल थिंग हो स्टेलारियम तुम्ही जर स्टेलारियम म्हणून मारले आनी फ्री डावनलोड केलो जाल्यार अशी पेज ओपन जातली तो फ्री डावनलोड करात तुमच्या डॅस्कटॉपाचेर तो सेव जातलो मागीर तुम्ही जे कडेन आसात आमी गोंयान आसात आमचो लॅटिट्यूड लॉंगिट्यूड हांगा सेट करपाचो आनी गोंयान जी स्काय दिश्टी पडटा तीच स्काय तुमच्या कंप्युटराचेर तुमकां दिश्टी पडटली इट इज सो सिंपल फक्त पळयात आनी वयर कंपेर करात आनी आकाशान जे आसा ते सगळे तुमच्या कंप्युटरान लायव्ह दिश्टी पडटले टेलिस्कोपाची गरज ना एक कंप्युटर पुरो तुमकां स्काय सोदून काडपाक आनी आतां तर सामकें बरें जालां की हे स्टेलारियम हे वेबसायटीन आपलें मोबायल वर्जन लॉन्च केलां सगळ्यांच्या मोबायलान तुम्ही फ्री डावनलोड करू शकतात स्टेलारियम ॲप आसा आनी स्टेलारियम ॲप इज वन स्टेप फर्दर तुम्ही जर स्टेलारियम ॲप डावनलोड केले आनी स्टेलारियम आकाशान वयर धरले तो मोबायल तुम्ही जर असो धरलो आकाशान जे कडेन मोबायल धरतात ते कडेन आकाशाचें चित्र टेलिस्कोपा भशेन तुमच्या मोबायलार तुमकां दिश्टी पडटलें इजिली यू कॅन आयडेंटिफाय इवन युरेनस नेपच्यून प्लॅनेट्स जे दोळ्यान दिश्टी पडनात ते हाजेर नोट जातात आनी युरेनस नेपच्यून खंय आसा ते सुद्दां तुमी सोदून काडूं शकतले इतलें सॅटिस्फॅक्शन आनी थ्रिल तुमकां स्टेलारियम हे सॉफ्टवेअरा वयल्यान मेळटली
लॅपटॉपाचेर कसो यूज करपाचो, कंप्युटराचेर कसो यूज करपाचो, मोबायल फोनांचेर कसो यूज करपाचो, हे एक स्पेशल एपिसोड करतले. सो नेक्स्ट टायमूय तयार रावात तुमकां जर स्टेलारियम शिकपाचें आसा जाल्यार. स्कुलान तर आमचो टॉपिक ना अनफॉर्च्युनेटली. फर्स्ट ते 10th स्टँडर्ड 2 चॅप्टर सोडले जाल्यार युनिवर्साचे कांयच आमकां शिकयनात. पूण आमकां जर शिकपाची उत्सुकता आसा कशें शिकपाचें तर आमी थ्रू प्रुडंट तुमची क्लास घेतात. सो यू कॅन इजिली लर्न. हांवें तुमकां 4 स्टेप्स दिले आनी 5th आनी म्हज्या अर्थान तरी मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप फॉर लर्निंग एस्ट्रोनॉमी इज अ सिंपल स्टेप. द सिंपलेस्ट ऑफ द स्टेप्स, मेक अ ग्रुप. जेन्ना आमी ग्रुपान करतात, जेन्ना आमी फ्रेंड्सां बरोबर मेळून करतात, जेन्ना आमच्या फॅमिली बरोबर मेळून कितें तरी करतात, तातूंत कितलो आनंद मेळटा, तातूंत कितलें नवें शिकपाक मेळटा, कितले एक्सपिरियन्सीस आमकां शेअर करपाक मेळटा. एस्ट्रोनॉमी इज ऑल्सो लायक दीस. तुमी एकट्यान टेर्रसार काळखान रावले आनी मॅप घेतलो आनी पळयले आनी सगळो ब्रह्मांड जर उस्पून काडलो तर तुमकां आनंद मेळचो ना ताजो. तुमी जर एक ल्हानसो ग्रूप केलो, तुमचे फ्रेंड्स जांकां एस्ट्रोनॉमी आवडटा, तुमचे क्लासमेट्स जांकां एस्ट्रोनॉमी आवडटा, हांचो ग्रूप केलो आनी तुमी ऑब्जर्वेशन केलें, तुमी डेटा शेअर केली, तुमी एकामेकां कडेन डिस्कस केलें जाल्यार कितलें नवें शिकतले तुमी, कितलें एन्जॉय जातलें तुमकां, हाजो एक्सपिरियन्सूच वेगळो आसा. सो आय वूड से द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप टू लर्निंग एस्ट्रोनॉमी इज बाय मेकिंग अ ग्रूप अँड शेअरिंग एक्सपिरियन्सीस. हांवूय बी शेअर करता सिक्रेट की हांवूय एस्ट्रोनॉमी असोच शिकला. तर इश्टानो, हांवें आज तुमकां एक ल्हानशें ट्युटोरियल घेतलें. आय होप तुमी नोट केलां आसतलें, नाल्यार आमचो प्रोग्रामाचो कांय फायदो जावचो ना. एस्ट्रोनॉमी कशी शिकप हें हांवें तुमकां सांगलें थ्रू सिंपल 5 शॉर्टकट्स. सो पयलो शॉर्टकट आशिल्लो अवेरनस. एस्ट्रोनॉमी म्हणजे कितें? एस्ट्रोनॉमी म्हणजे फक्त जॉग्राफी न्हय. एस्ट्रोनॉमी म्हणजे आमच्या बद्दल समजुपाचें. अंडरस्टँडींग आवर सेल्फ्स इज एस्ट्रोनॉमी. आमची आयडेंटिटी कितें, आमी हे युनिवर्सांत खंय आसात, वॉट आर वी, हू एम आय, हे क्वेश्चन जेन्ना आमी आन्सर करतात, दॅट इज एस्ट्रोनॉमी. दॅट इज द मोस्ट ब्युटिफूल पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. सेकंडली अपडेटींग. कितले बुक्स आसा, कितले आमकां वेबसायटांचेर फ्री बुक्स डावनलोड करूंक मेळटा हें आमी पळयलें. सो हे सगळे बुक्स वाचून जेन्ना तुमी फ्री आसात, इवन मोबायलाचेर तुमी डावनलोड करूं शकतात आनी वाचून तुमचे बुक रिडराचेर डावनलोड करूं शकतात. यू कॅन रीड दीस डेटा अँड अंडरस्टँड एस्ट्रोनॉमी. थर्ड स्टेप आशिल्लो सॉफ्टवेअर्स. स्टेलारियम आनी तरेतरेचे सॉफ्टवेअर्स मेळटा. तरेतरेचे वेबसायट्स आसा, नासाची आसा, सोहोची आसा, एस्ट्रोनॉमी आनी स्काय एंड टेलिस्कोप मॅगझिन्स आसा. हे सगळे फ्री डावनलोड करून तुमी एस्ट्रोनॉमी बद्दल वाचपाक शकतात, शिकपाक शकतात. मोस्ट इम्पॉर्टंट, नेविगेटींग द स्काय. आकाशान वाट सोदून काडप म्हणजे आकाश वळखप. राशी कश्यो आसात, ग्रहां खंय आसात, हें सगळें वळखुपाक टॅक्नॉलॉजी आसा व्हेरी इजिली. नेक्स्ट एपिसोडांनी भितर आमी तुमकां हेंच शिकयतले, हाव टू फायंड युअर वे इन द स्काय. सो विसरूं नाकात पळोवपाक. लास्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट हांवें सांगलें, मेक अ ग्रूप. सगळे एकठांय जायात, फ्रेंड्स, लायक मायंडेड पीपल. आनी केन्नाय अमाशे दिसा जेन्ना काळोख आसता, खंय तरी भायर वचात आनी आकाशा कडेन पळयात, मॅप घेयात हातान आनी तो स्टडी करपाचो प्रयत्न करात. कितलो आनंद मेळटलो, एज इफ यू हॅव डिस्कवर्ड द युनिवर्स. इतलें हॅपिनस तुमकां मेळटलें. मुद्दाम एकदां लायफान प्रयत्न करून अवश्य पळयात आनी मागीर म्हाका सांगात कितें जालें म्हणून. सो आयचो प्रोग्राम काबार करचे पयलीं एक ल्हान मॅसेज तुमकां हांव दितां. एस्ट्रोनॉमी हे फक्त एक सायन्स न्हय म्हणून आनी परत परत सांगपाची गरज ना. एस्ट्रोनॉमी जेन्ना आमी शिकतात तेन्ना आमच्या पृथ्वी बद्दल शिकतात, आमच्या प्लॅनेटा बद्दल शिकतात. आमची प्लॅनेट हे ब्रह्मांडांत खंय आसा, आमी कितले ल्हान आसात, हें विश्व केदें व्हडलें आसा हें आमी सगळें शिकतात. एक तरेचें पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट जाता आमचें वेन वी रियली लर्न एस्ट्रोनॉमी विथ आवर हार्ट. काळजांतल्यान जेन्ना आमी एक आवडीन शिकतात तेन्ना आमचे खूब चेंजीस जाता. एक नवी पर्सनॅलिटी, आयडेंटिटी आमकां मेळूं शकता इफ वी डू एनीथींग इन द रायट वे. एक्सपिरियन्स करात आनी पळयात फॉर युअर सेल्फ्स. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट, वचचे पयलीं एस्ट्रोनॉमी एक खूब सुंदर सायन्स आसा फॉर द सिंपल रिजन की एस्ट्रोनॉमीचो स्लोगनूच जो आसा तो इतलो व्हडलो आसा. इट इज सो वास्ट. वन अर्थ वन स्काय अशें आमी एस्ट्रोनॉमीचो स्लोगन आसा. 2009 इंटरनॅशनल इयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी ह्या वर्सा हो स्लोगन आयिल्लो आनी त्या दिसाच्यान सगळे हो स्लोगन एस्ट्रोनॉमीचे लोक फॉलो करतात. ही पृथ्वी एक आसा, हो अंतरिक्ष एक आसा, हें विश्व एक आसा. हांगा जेन्ना तुमी 100 किलोमिटर्स वयर वचून जेन्ना पृथ्वी सकयल पळयतात ताजेर बॉर्डर्स दिश्टी पडनात, कंट्रीज दिश्टी पडनात, एनिमीज दिश्टी पडनात, हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन्स दिश्टी पडनात. कितें दिसता? फक्त एक सुंदर पृथ्वी.
So astronomy is a science which unites us, which makes us one. That is the most important part of astronomy. आणि जेन्ना आमी आकाशाकडे पळयतात तेन्ना खंयचो आकाश हो अमेरिकेचो आकाश हो पाकिस्तानाचो आकाश अशें कांय नासता. सबंद अंतरिक्ष इज वन युनिवर्स. Space is one, sky is one, and it is our sky. So ho concept is the most important concept in astronomy. So that is why the most important reason तुमकां लायफान जर हॅपिनस जाय, पीस जाय, शांती जाय, स्वताक समजुपाक जाय जाल्यार अवश्य एक काम करात. एक तरेची साधना आसा आमची ही एस्ट्रोनॉमी. सो ट्राय करात फॉर अ चेंज अँड सी हाव इट कॅन चेंज युअर लायफ. तुमचो कितें फीडबॅक आसा, हाजे बद्दल तुमचें कितें मत आसा, सगळें म्हाका हांगा सकल आमची ईमेल आयडी आसा, मुद्दम धाडीत रावात. एक तरेचो आमचो रेपो, आमचो एक फीडबॅक चालू उरूनी आनी तुमच्याय मनान कितें आसा तेंय बी म्हाका कळुनी. तुमी जर सिरियसली एस्ट्रोनॉमी शिकतात जाल्यार आमच्या प्रोग्रामानूय येयात आनी तुमचे एक्सपिरियन्स आमच्या दर्शकां बरोबर शेरूय करात. ते तुमकां हांगा प्लॅटफॉर्म मेळटलो. सो आज वचचे पयलीं एक ल्हानसो व्हिडिओ ऑन दीस ब्युटिफूल युनिवर्स हांव डेडिकेट करता टू ऑल ऑफ यू, ऑल द ब्युटिफूल व्ह्युअर्स, जे आमचे सगळे दर्शक आसात एस्ट्रोनॉमीचे, जांकां ब्रह्मांड आवडटा, ब्रह्मांडा बद्दल शिकपाक आवडटा, हांकां हो इल्लोसो सुंदर ब्रह्मांडाचो व्हिडिओ हांव डेडिकेट करता. नेक्स्ट वीक आमी एक डेमॉन्स्ट्रेशन करतले. स्टेलारियम हो वेबसायट, हो सॉफ्टवेअर इंटरनेटाचेर तुमी कशें घेवं शकतात, मोबायलाचेर ॲप कशें डावनलोड करूं शकतात, अँड हाव यू कॅन यूज दीस अँड लूक एट द युनिवर्स वीथ डिफरंट आयज. सो नेक्स्ट एपिसोडूय बी पळोवंक विसरूं नाकात. पळयत रावात अंतरिक्ष, अप अँड अवे, ओनली ऑन प्रुडंट.